अभिजीत तूं म्हाका सांगतालो मल्टी फेसेटेड अशे तरेचे येदें व्हडलें लुकसाण. एका अर्थान सँड काडटात, ताजो कोट्यांनी रुपयाचो येणावळ राज्य सरकाराक येवपाक जाय ती येना, भितरल्यान खरपून काडिल्ल्यान न्हय नुस्तें काबार जालां खोबे हें आमचें गोंयची एक सासाय म्हणपाक जाता ती ना जाल्यार शेजारचे कट हे जे पळय कडो आहा त्यो कोसून पडटात, माड कोसून पडल्यात, ही रेंव सगळी दर्यान वचून ती आमच्यो बीच जी सुंदर बीच आमचे म्हणटात गोंयच्यो त्यो बिच्यो हाजे फुडें संकटान येतल्यो. हे परिस्थितीन भितर आमी ह्या परिस्थितीक फुडो आतां कसो करप? फुडें आमकां आमची न्हंयो परत रिस्टोर करूंक जाय. परत देवान कशी न्हंयो केल्ल्यो जे न्हंयेत आमकां आमचे सगळ्यांचे पोट मेळटालें हें आमकां परत करून हाडूंक जाय. हें जावपा जाय जाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन हायड्रोग्राफी चार्ट्स आसात. ह्या चार्ट्साचेर न्हंयेची खंय कितली न्हंय खोल आसा, कितली डेप्थ आसा हें सगळें ह्या चार्ट्साचेर बरयल्लें आसता. आयज हे सगळे न्हंयेचे ज्या जाग्यार 2 मीटर डेप्थ आसूंक जाय थंय एकांची 7-8 मीटर 9 मीटर डेप्थ जाल्ली आसा. सो ज्या पर्यंत ह्यो न्हंयो सगळ्यो जश्यो पयलीं आशिल्ल्यो तश्यो परत भरून येना त्या पर्यंत रेंव काडपाक कोणाकूय दिवपाक जायना. आजवर तसो की रेंव जी काडिल्ली आहा ती परत घालप आसता? घालपाची गरज ना. निसर्ग देव दोंगरा वयल्यान रेंव तयार करून न्हंयेत हाडटा, ताका म्हणटात रिप्लेनिशमेंट रेट. वर्साक न्हंयेत कितली रेंव देंवन येता हें शास्त्रांतल्यान सायन्सींतल्यान आमच्यांनी काडूंक जाता. ऍड करता की ह्या इलेक्शना पयलीं सरकारान एक डिसिजन घेतलो की खूब बोवाळ जातालो की रेंवे खातीर सरकार कांयच करना म्हणून मागीर त्यांनी डिसायड केलो की शापोरा नदीन सँड एक्स्ट्रॅक्शनाक परमिशन दिवची म्हणून. मागीर त्यांनी थंय एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणटा न्ही ते त्यांनी मेळयले कशें ते NIA कडल्यान. मागीर आमी ते स्टडी केल्यावर आमकां अशें दिसलें की ते जशें एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंटाचे जे इसीज आहेत तशेंच ते ना म्हणून. मागीर आमी परत डॉक्टर क्लॉड एल्वारिसांक सांगलें की हें अशें सारकें ना, सो वी हॅव टू चॅलेंज दीस विदीन 30 days. सो आमी आतां दुसरी केस चालू आसा, NGT चालू आसा. ऑलरेडी NGTन तेजें डिसिजन दिलं न्ही की बाबा हे ज्या पद्दतीन ताका इम्पॅक्ट एसेसमेंट तांकां परमिशन दिलां दॅट इज ए फॉल्टी प्रोसेस. दॅट इज अ फॉल्टी. सो हांव ऍड जे करतालो की परमिशन कितली आसा रेंव काडपाक? ओनली द अमाउंट ऑफ सँड विच इज रिप्लेनिश्ड इन वन लास्ट इन द सीझन, ओनली दॅट मच ओनली दे कॅन एक्स्ट्रॅक्ट द सँड. आणि दे शूड नॉट गो बिलो 3 meters. पण हे कशें पळोवप आनी हाका सिस्टम कितें आसा? हे पळोवपाचें काम सरकारचें. आणि आमी जी पयली पिटिशन घातलेली PIL 2014/2018 तितूर कितें जालें की आमी सरकाराक कोर्टाक सांगलें की हेंच्या कडेन हे उपकरणच ना की डेप्थ मेजर करपाची अँड विच इज टू बी मेजर्ड. सो हायकोर्टान तांकां विचारलें की वेदर यू हॅव. सो त्यांनी तेन्ना एफिडेविट फायल केले की वी डोंट हॅव एनी मेकॅनिझम टू चेक द डेप्थ ऑफ द रिवर. अँड देन court asked, unless you are not following your own conditions, terms and conditions, how you are giving the permissions? And then after that the government has not given any new permissions for extraction from that time. Court has not stopped. Nobody has stopped. Government cannot give because they don't have the infrastructure.